Namaskar, हांव उर्मिला प्रभू an international storyteller story coach. तुमगेल खातीर आज एक खास कहाणी घेऊन आयल्या. ही कहाणी सत्य घटनांवर आधारित. 25 वर्स फुडें हांव एक किड्स क्लब रन करतशिल्लें. एज 28 वर्स दवरून 8 वर्स ते चेडूं मिगेल किड्स क्लबा येतशिल्लीं. सेवरल बॅचेस आसचे. तांतूल एक कहाणी म्हळ्यार 28 वर्सां चेडवी म्हाका शिकयलें. एवरी मंथ हांव ह्या 28 वर्स दोन 3.5 वर्स ते चेडवांक मंथली पिकनीक ऑर्गनायज करतशिल्लें. एक वेळा कसं जालें म्हळ्यार एक चेडवी, ते चेडवेचें नांव गितांजली. ती सुंदर ड्रेस घालून आयली. तिगेल्या आम्मान केन्नाय तिका क्लासांतूं पिकनिकाक कसले कारणा खातीर पेटोवचें आसलें डिझायनर ड्रेस घालचें आशिल्लें. तशींच एक डिझायनर जंप सूट घालून आयली. जंप सूट म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार अशें दिसता. जंप सूट घालून आयली. जंप सूट भारी चंद आशिल्लें. कळ्ळें? हांग फ्लावर, हांग बटरफ्लाय, हांग आनीक नमुने लीफ, हांग ट्री, हांग प्लांट, अशी बरी डिझायन आशिल्ली ताची. आनी बटन एवरी खंयची एक डिझायना मुळा निप्पिल्ले. ती म्हणली, टिचर म्हाका टॉयलेटा वचका म्हूण. मिगेल्या 2 मावशी आशिल्लीं. एक मावशेन तिका टॉयलेटा व्हेल्लें. पाप मावशी अनबटन करच्याक स्ट्रगल करतर आशिल्ली. बटन ह्या फ्लावरा मुळा काडल्यार बटन मेळना, ह्या लिफा काडल्यार बटन मेळना. एक नमुने निपूण हायड एंड सीक विशय. पाप काडटा पळयता. तें टू एंड फ्रो करतर आसतना चिल्ली 28 वर्स पाप कंट्रोल कशी जाता. रागबील कडेनच कोण चोयलें. तोंड येदेसान जाल्लें. रडची आयली. मावशीन वगी म्हाका पेलें. उर्मिला टिचर वगी यो म्हूण. हांव गेली बाथरूमांत कसं न्हय म्हणून. ती येदीसान गितांजली म्हणली, मिस म्हणलें. कांय होडना. जाता अशी म्हणून. मागीर तिगेर जंप सूट काडलें, चेड्डी काडली आनी सांगलें कांय होडना. आमगेलें एक फ्रेश चेड्डी आसा. मावशेन वचून चेड्डी घेवन आयली. गितांजली ती चेड्डी पळयली म्हणलें, अयो हांव कोणाले घालना अशी सकड. हांव मिगेले घालची चेडयो. तेन्ना हांव सांगलें गितांजलीक, म्हळ्यार ही चेड्डी नवी चेड्डी, न्यू ब्रँड चेड्डी. कांय होडना, ही फ्रेश चेड्डी. ही घाल चेड्डी म्हूण. अपास गितांजली म्हणली, ना बा, हांव मिगेल घरकाडतल्यान मात्र घालचें. कोणाले घालना एकय म्हूण. कसं करचें? ही चेल्ली हट घेवन बसल्या. सांगलें, अशी कर तूं, एक आयडिया. म्हळें, चेड्डी घालची नाका. कशी तूं जंप सूट घालता. कोणाकय कळेश ना तूं चेड्डी घाली म्हणून. ये देवा, कसं उलय म्हूण जाल्लें हांवें. अशी ती म्हाका हड दोळ्यान पळयलें की हांव भस्म जाली थंयची. हांव म्हणलें, वॉट हॅपन गितांजली स्वीटी, वॉट हॅपन म्हणून गेलें. तेन्ना गितांजली म्हणली, मिस, maybe no one knows that I'm not wearing a panty, but I know it. म्हणली. देवा, कसं एक लाईफ लेसन या गीतांजलीन म्हाका शिकयलें की you can fool the whole world, but you cannot fool your own self.
and that is the self-truth. इतलं गोड कहाणी एक दिसांनी अड्डेच वर्स गीतांजली म्हाका शिकयलें. अशी केन्नाय कसली कठीण घटना म्हगे लायफांत आयल्यारी म्हाका ह्या गीतांजली उडगास येता. म्हाका हें सेल्फ ट्रूथ लेसन उडगासा येता. हांचो अर्थ कसलें की आमी ओपन मायंड दवरल्यारी कोणालेगी कितलेंय इम्पॉर्टंट लेसन आमी शिकयत. ही काणी कशी लागली तुमकां? तुम्ही ह्या काणयेंतल्यान कसन शिकले? ह्या कॉमेंट बॉक्सांत म्हाका खंडीत कळयाची. आनी तुमकां कसले म्हणल्यार काणी आयकूंक म्हूण दिसता ह्या वाय म्हाका खंडीत कळयाची. थँक यू. एक उडगासू. सबस्क्रायब करूं विसर नकाची. बेल बटन दाबच्या विसर नकाची. आणि lots of love to you and to me. Thank you.